IIT खातीर सांग्यार जागो पळयल्या। सांग्यार IIT प्रकल्पाक प्राधान्य दितले म्हणून मुख्यमंत्री उलयला। सरकार तुमच्या दारी 2.0 सांग्यार नेत्रावळी सावन परत सुरू। थंय गेल्ले कडेन प्रुडंटा कडेन उलयतना मुख्यमंत्र्यान IIT विशीं भूमिका स्पष्ट केली। सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाण मायनिंग सुरू करूंक हे पावणेंक टेंडर प्रक्रिया सुरू केल्या। प्रायोरिटी सांग्या खातीर IIT ची जागा जी आसा ऑलरेडी आमी आयडेंटिफाय केल्या। जे डॉक्युमेंटेशन व्हेरिफिकेशन सुरू आसा। ओके, त्या खातीर एकदा डॉक्युमेंटेशन व्हेरिफिकेशन कंप्लीट जालें या प्रोजेक्ट खंय करपाचो तो आमी कंप्लीट करतले। बट डेफिनेटली सांगे भागा खातीर IIT आमी प्रिफरन्स दितले। राज्य विजेचे बाबतीन पॉवरफुल जावंक सोलर एनर्जीचेर भर दिवपाची गरज आसा म्हणून वीज मंत्री सुदीन उलयला। सोलर एनर्जी बसोवंक 50% सबसिडी मेळटा। वेंचणुकेची आचारसंहिता सोंपल्या उपरांत लोकां मदीं खंय जागृताय करतले। शारांनी आनी जंय खंय गरज आसा थंय अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम खंय सुरू केलां। झाडां कापिनासतना तशेंच आदली लायन चालू करून तमनार प्रकल्प चालीक लावपाची आपली सुचोवणी आशिल्ली। सुप्रीम कोर्टानूय खंय तसोच निकाल दिला म्हणून सुदीन सांगता। आज आम्ही जस्ट पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर हांकां मेळ्ळे एअरपोर्टाचेर आनी तांच्यांनी सांगलां की खंय तरी गोंयान इज द ओनली स्टेट जे जाग्यार लोड शेडिंग जायना। तांच्यांनी सांगलां की दिस इज बिकॉज ऑफ एक्टीव पार्टिसिपेशन ऑफ द गव्हर्नमेंट। वेगळी वेगळी योजना ती चाळेक लायतले इन्क्लुडींग द इंडस्ट्रियलायजेशन। हालीं आमी पळयलां की तांच्यांनी सांगलें की एक प्रायवेट पावर तांच्यांनी युटिलायज करचो आनी ताका एक अप्रुवल दिल्लो आसा। तांच्यांनी हेंय सांगलां की आफ्टर द कोड ऑफ कंडक्ट जे सोलर एनर्जी आसा ताजेर खंय ते गव्हर्नमेंट भर घालतले। तांच्यांनी हेंय सांगलां की तनमार जो प्रोजेक्ट आशिल्लो पावरा खातीर खंय तरी तांच्यांनीच विधानसभेन डिमांड केल्लो की जे एक्जिस्टींग लायन आहा विदाउट कटींग ऑफ ट्रीज ताका रिअलायनमेंट करचें आनी तशेंच जाल्लें आसा। आनी हाजे फुडें पावर डिपार्टमेंटान वेगळे वेगळे चालयो ज्यो आसा योजना ते चालीक लायतले अशें सुदीन ढवळीकरान सांगलां। पावर डिपार्टमेंट जर स्ट्रॉंग जातलो जाल्यार दोन गोश्टी आसा। एक म्हणजे आमकां सोलर एनर्जी जी आसा ती सोलर एनर्जी आमकां तयार करची पडटली आनी सोलर एनर्जी तयार करपा खातीर विविध योजना म्हणजे 50% सबसिडी। खूब जाणांक खबर ना की सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची 50%, 30% आनी आमची 20% अशी 50% सबसिडी मेळटा। आनी त्या खातीर येता त्या म्हयन्यांतल्यान आमी स्पेशल हे चालू करतले कोड ऑफ कंडक्ट सोंपले बरोबर। आनी स्पेशल हे चालू केल्या नंतर लोकांक कन्विन्स करतले की सोशल हे कित्याक जाय आनी त्या प्रमाणे तनमार प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्टान जावन करना। तनमार प्रोजेक्ट जो आसा तो ही अलायनमेंट हांवें स्वता विधानसभेत मांडिल्ली। ही अलायनमेंटीक तो हाडचो अशें सुचोवप विदाउट कटींग द ट्रीज विदाउट डुईंग एनीथींग। जी एक्जिस्टींग लायन आसा त्या एक्जिस्टींग लायनीचेर पॅरलल तो हाडचो अशें दिशिल्लें। केबलिंग जें आसा तें खूब मोठें काम आसा। आतां सिटी एरियांत हें काम जवळ जवळ घेतिल्लें आसा। अर्बनायज एरियांत हें काम घेतिल्लें आसा आनी ज्या कडेन शक्य आसा त्या कडेन तें घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। ताका मोठो फंड जसो नॅशनल हायवे 10-12 कोटीचो फंड लागलो तसोच फंड आमकां सिवरेजीक लागता आनी तसोच फंड आमकां अंडरग्राउंड केबलिंग लागता। आनी त्या खातीर हे सगळे फायनान्शियल विचार करून आमी मुखार वता। वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक। सांकवाळे MES कॉलेज वाठारांत नवीन बांदकामांक लायसन्स दिवप ना म्हूण सांकवाळ पंचायतीन थाराव घेतला म्हूण सरपंच गिरीश पिल्लेन जाहीर केला। ह्या वाठारांत सिवेजीचो खंय बरोच त्रास जाता। पयलीं STP प्लांट घालचो आनी मागीर नवीन बांदकामांक परवानगी दिवची म्हूण थळावी पंच नंदिनी देसायाची मागणी। This whole area, this whole MES college area is a rocky area. How much ever you dig into the soak pits or how much ever you try your level best, since it's a rocky area, it does not soak in. So this area has almost more than 800 houses. There are huge projects coming up. So I, as a punch, request the Sarpanch, Mr. Girish Pillai. He's always been cooperative. I have requested him before, and I will request him henceforth that since we have a very capable Panchayat Minister, Honorable Shri Movin Gudino also. I request Shri Movin sir, I request Girish Pillai, the Sarpanch of Sankwal, to kindly initiate and on what is that Top priority. On a toppest priority we request them to come up with a sewage plant here, because this place has been
this place is very beautiful. The infra is well, everything is really maintained, but problem is that the sewage creates a lot of ruckus, creates a lot of problem. मागीर ताज्या नंतर परत डेंगू आयलो, परत मलेरिया आयलो, हे सगळे कारण. आनी हांगा सिनियर सिटीजन्स आसात, ल्हान भुरगीं आसात. सो ताज्या खातीर हांव कितें म्हणटा की हांगा सिवेज प्लांट हो मस्ट. प्रॉब्लम इशू आसतलो, तेका लागून मेन थिंगा आमकां एक सिवेज प्लांट जाय पडटलो. विदाउट सिवेज प्लांट ते इशू केन्ना सॉल्व जावपाकूच ना. देखून एज अ प्रायोरिटी म्हणून हांव लोकां वांगडा आमकां रावपाक, कितें लोकांनी आमकां निवडून हाडलेले आनी एवरी पंच मेंबर आसूं सरपंच आसूं लोकां लागून काम करपाक आमी फुडें सरलेला. तेका लागून हांव कितें म्हणटा तेंचे ते इशू सारके आहा. तेका लागून एकूच इशू, हे इशू सॉल्व जावपाक लागून म्हाज्या हिशोबान कितें दिसता आमकां थिंगा प्लांट जाय पडटलो. कित्याक आमी टॅक्निकल ऑथॉरिटीन आमी फकत आमी हेजे पयलीं दिल्ल्या लोकांक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्ल्या, मल्टी ड्वेलिंग व्हडले प्रोजेक्ट्साक आमी दिल्ल्या. पण हांव कितें म्हणटा हेजे फुडें आमी एक प्लॅन घेवं. आमी इवन ग्रामसभा पयर जालें तेतून रेजोल्युशन घेतलेलें की हेजे फुडें थिंगा आमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवून व्हडले जे प्रोजेक्ट आसा तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाचें न्हू. कित्याक जेन्ना पर्यंत हे जे इशू सॉल्व जायना आमी हिंगा पंचायती सायडीच्यान आमी एकूय लायसन्स इशू करपाना. म्हापशा नगरपालिका मार्केटान पार्किंगे वयल्यान वातावरण तापले. पार्किंग फी घेवपी कॉन्ट्रॅक्टरान खंय एंट्रीचेरूच बॅरिकेड घातले. मार्केटवाले चाळवाले, एंट्री दिना जाल्यार गिरायक कशे येतले काय म्हणून तांचो प्रश्न. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा मार्केट असोसिएशन आनी मार्केट वेंडरांच्यो मागण्यो वेगवेगळ्यो. निमाणे सीओन मध्यस्थ करून बॅरिकेड काडून घेतले आनी निर्णय फाटी घेतला. प्लॅनिंग जाता की मदींच एंट्री पॉयंटाचेर पयशे घेवप आनी गाडयो सोडप तितून. आतां ह्यो गोश्टी आसा पळय तेजेर पार्किंग फीच्या नांवान जेन्ना हे सगळे प्लॅन जाता तेन्ना आमकां कोणाक कांयच खबर नासलें. आतां सपोज जर कोण जर येवन ड्रॉप करता कोणाक आनी ताका जर पयशे मागपाक लागलो भुरगो थंयसर जाल्यार मिसइंटरप्रिटेशन जाल्यार लोक भियाले, गिरायक येवचेच ना म्हणून पावले. कित्याक कोविडाच्या टायमाचेर आमकां असोच प्रश्न जालो. हांगासर बॅरिकेड लायल्या तेंची मागणी कितें आसा? फोर व्हिलर गाडयो सोडप नाका. मार्केटाचे मागणी कितें आसा? नॉट मार्केट एसोसिएशन पूण नॉर्मल वेंडर्स जे वेंडर्स आसा ते सांगता आमकां म्हापसा मार्केटान पार्किंग नाका म्हणून. भितून नाका. सो म्हापसा मार्केटान जर पार्किंग करनाका जाल्यार रेव्हेन्यू जनरेट कशें करतले सरकार? म्युन्सिपालिटी आतां हांवें कॉन्ट्रॅक्ट घेतला 18.5 लाख रुपीज. सो आमी आतां तांकां सरकाराक पे करता पळय. सो त्याच पयशांचे सरकार हांगासर कितलेशेच फॅसिलिटीज करूंक शकता तांकां न्हू. तेंचे हे पार्किंग कितें घेता आमी तेंचे बरेपणा खातीर घेतात. हे आतां टायमपासा खातीर आतां आख्खे गोंयांत पार्किंग घेतात. आमी गेल्ले तेन्ना बॅरिकेड्स घातलेले सीओच्या ऑर्डरीचेर. सो आमी वचून ते मर्चंटांक मागीर थंयसर मेळ्ळे. तेंच्यांनी म्हणलें बॅरिकेड्स घालनाका म्हणून थंयसर, कित्याक मागीर ट्रॅफीक फ्लो इजी जायना, प्रॉब्लम जाता. सो रायट नाव आमी सद्या ते फाटी घेतलेले आहा. इन द नेक्स्ट वीक ऑर सो वील कंडक्ट अ इन्स्पेक्शन एंड ट्राय टू फायंड अ पर्मनंट सोल्युशन ऑन द इश्यू. इट इज नॉट समथींग बीग बट तेंचे मेन ते आहलें ते म्हणटा की सद्या अशें सडनली करूं नाका, आमचोय ओपिनियन घे आनी वील कम आउट विथ अ सोल्युशन वीच वील सूट एवरी वन. सो दॅट इज एग्रीएबल रायट नाव. वाले ते 12 जायसर 1 जायसर सांजे 4 जायसर व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो थंय लायल्ल्यो आसता आनी त्यामुळे सगळे शॉपावाल्यांक गिरायक जायना म्हणटा ते. व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो समोर दवरले की गिरायक भितर येत ना. आतां तांकां 9 जायसर दिला जाल्यार तेंचे 9 जायसर सगळो माल आपलो खाली करपाचो आनी परत सांजे हेका आसता 3 परत आमी बंद करता. तो परत मदीं आसता तांकां तेन्ना तेंच्यांनी आपलो माल हाडपाचो. आचारसंहितेक लागून बंद दवरिल्लो IPBचो सिंगल विंडो ऍप्लिकेशन आता परत सुरू जाला म्हूण गोंयच्या IPBन जाहीर केला. नव्या गुंतवणुकी खातीर अर्ज करतना जमीन घेवंक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड एरिया नोटिफिकेशन जाय. GSIDC IPB कडच्यान जमनीची गरज ना. स्वताच्या जमनीच्या विस्तारा तशेंच GSIDC IPB कडच्यान जमनीची गरज नाशिल्ल्या कामां खातीर अर्ज करूंक मेकळीक दिल्या. डबल ट्रॅकिंगा विशीं CECची शिफारस मान्य करून सुप्रीम कोर्टान रानवटी जीव मंडळाचे क्लिअरन्स रद्द केल्ल्यान गोंयभरच्यान एक्टिविस्टांनी खोस उक्तायला. सरकाराचे तिनूय प्रकल्प खंय कोळसो हाडूंक गोंयांक कोल हब कशेंच जावंक दिवचे ना म्हूण NGO गोंयचो एकवटाचो उलो. गोंयकारांच्यो जमनी खंय बळजबरीन घेवपाक दिवचे ना. काल सुप्रीम कोर्टान बेस्ड ऑन द CEC रिपोर्ट सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी जी सुप्रीम कोर्टान धाडलेली हांगा बेस्ड ऑन द कंप्लेन केस टेकन अप बाय गोवा फाउंडेशन, तो रिपोर्ट
has been accepted by the Supreme Court आणि सांगले की वो डबल ट्रॅकिंग गोंयांक कांयच फायदो ना म्हणून. हे दीस पयले ताणें सांगुल्लें की तो 400 kV ट्रान्समिशन लायन पासून नाका ती आनी खंयच्यान तुमी रूट करा. CRZ स्पेशल कन्सिडरेशन घातले गोंयांक, कित्याक गोंय हेज जिओमॉर्फिकल फिचर्स म्हणून. सो गोवा कॅनॉट सस्टेन सच बिग प्रोजेक्ट्स. लोकांची घरां मोडून, झाडां पेडां मोडून, त्या जनावरांक त्रास करून आमकां असले डेव्हलपमेंट नाका. अहें जावंक जायना. कित्याक सांग, जितलो रायट आमकां मनशांक आहा न्हू तितलोच रायट बाकीच्या जनावरांक आहा, पशु पक्ष्यांक आहा ह्या पृथ्वीचेर रावपाक, आनी आमी तो रायट काडून घेवंक शकना. We are so thrilled that the Supreme Court has favored Goans against destruction. And this is a tight slap to the present government. Even that time it was the government. We as Goans, we used to be like, okay, we are in the west coastline, okay, we know. But we did not know the sufferings of the people on the east of Goa. When did they carry out this study? People were not taken into confidence. We will fight. Now we are alert. That time they tried to bring through the back door during pandemic. Now our battle will be much bigger. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचो आमी आदर करता. तांच्यानी दिल्ली इन्स्ट्रक्शन ही फॉलो केली वयतली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मुखेल सचिव आणि हेर सचिवांबरोबर महत्वाची बसका घेतली. सरकारी स्किमी डिजिटायज करपाचेर चर्चा जाली. तशेंच मिटर रिडरांक वेंचणुकेची ड्युटी आणि हेर सरकारी ड्युटी घाल्ल्यान लायटीची बिलां लोकांक उसरां मेळटा म्हणून विशय बसकेन आयलो. प्रिपेड मिटराचो प्रस्ताव आसा. मुख्यमंत्र्यान ट्वीट केला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मुख्य सचिव आणि हेर सचिवां बरोबर बसका घेतली. सरकारी सर्विसीस डिजिटायज करपाचे, ऑनलायन करपाचेर चर्चा जाली. इलेक्ट्रिसिटी मिटर रिडर इलेक्शन आणि हेर ड्युटेक आशिल्ल्यान लोकांक म्हयन्याक बिलां मेळना जाल्यार तेचेर चर्चा जाली आनी इलेक्ट्रिसिटीचे प्रिपेड मिटर बसोवपाचेरूय प्रस्तावाचेर चर्चा जाली. बाणावलेकार आता खंय वेस्टर्न बायपासाचो इश्यू घेवन चल्ले प्रधानमंत्र्याकडे. वेस्टर्न बायपास टिल्टाचेरूच जाय म्हणून बाणावले मोहीम उगडल्या. लोकांकडच्यान सयो घेवन निवेदन प्रधानमंत्र्याक धाडपाचें. मोहिमेक खंय लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळटा. तमनार डबल ट्रॅकिंगाचेर सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला उपरांत तांकांय न्याय मेळटलो म्हणून बाणावलेकारांक आशा. आमचे पळय डबल ट्रॅकिंग आसलें तितून सुप्रीम कोर्टान देखून वर्डिक्ट दिलो आहा इन फेवर ऑफ एनवायरमेंट, इन फेवर ऑफ गोवा. And we are hopeful that the Prime Minister will see the sincere efforts of the entire villages of Benawali who are working tirelessly to put the Western Bypass on stilts. It is with that one positive approach by the government and by the Ministry of Road Transport, we can see that hope that the Western Bypass will be successful and on stilts, protecting the environment and accomplishing sustainable development. Response कसा हा तुमच्या सिग्नेचर कॅम्पेन? You can see the response. लोक सांगतात बरें हा तें करपाक जाय आनी बरें हा तें करपाक फाटीं रावपाचें पण they are walking up in front and taking signatures, giving their signatures. So in the next 2 days, we hope to complete the entire campaign, and then we will forward this entire petition along with the signatures to the Prime Minister of India. And we hope and pray that the Prime Minister looks into this and sees the sincere efforts by the people of Benawali, especially the children of Benawali who are fighting to save their village. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मिळूया. टॅक्सीवाल्यांचो प्रश्न जाग्यार घालचो पडटलो. 6,000 टॅक्सीवाल्यांक लागून 15 लाख गोंयकार, 30 लाख टुरिस्टांक कित्याक त्रास काय म्हणून आपल्याक लोक विचारतात. फाल्यां केंद्राकडच्यान अर्द आयल्यार कोणूय खंयच्यानूय टॅक्सी घेवंक शकता म्हूण माविन गुदिनो हेडोनान उलयला. केंद्राची अर्द आयल्यार फाल्यां ओला सारक्यो सर्विसूय येवंक शकता अशें तो उलयलो. इंडस्ट्री खातीर खंय बरी पॉलिसी हाडटा. राज्यांत खंय बऱ्यो कंपन्यो येतल्यो. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सुद्धा पळयलो. दिसलें की सिंगल विंडो म्हणून, पण विंडो तितल्योच आहात आनी एक विंडो ऍड जाली. रिफॉर्म्स जाय अशें तुमकां दिसता काय कितें? आनी जर जाय जाल्यार कसले रिफॉर्म्स हाडप तुमकां आवडटलें?
बदल हाडपाक हांवें एक ब्रीफ म्हाजे सगळ्या अधिकाऱ्यांक दिला. 1 म्हयन्या भितर म्हाका न्यू पॉलिसी जाय. I can safely say one thing, given a few months time, you will have top companies making a beeline for Goa as it had happened in 1990. Only नावां येवपाक सोदता गोंयान आनी बरे इंडस्ट्री, नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्री. पयलें कितें आसतालें, तूं सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन तांकां नाचचें पडटालें. 1 वर्स 1.5 वर्स परमिशनाकूच घेवपाक लागतालें एप्लाय करून. As on self-declaration, that is going to be the new policy. Merely on self-declaration, we want to trust the industrialists, we want to trust the industry. This is going to be the trust of the new policy. तूं declaration दी कितें कितें तूं घालता. प्रोडक्शन सुरू जावचे आदी तुवें सगळीं परमिशनां वेवस्थीत घेवपाक जाय आनी तें आमी तुमकां फॅसिलिटेट करतले घेवपाक. So when industry within 2 years time it will be ready with its production, ready with employment. रिअलिस्टीक आसा आयज जेन्ना तुमी ही उलयतात की गोंयकाराक तुमी घेवन तांकां ट्रेनिंग दिवन तांकां कामार घेवचें म्हणून, तुमची तकल्याक हे 80% किंवा 70% अशें आसा काय जाता तितले चड गोंयकार घेवचे अशें आसा? हांव सांगपाक सोदतां जाता तितले. दॅट शूड बी द रायट वर्ड. म्हणजे वॉट एवर मॅक्सिमम गोवन्स दॅट कॅन बी एम्प्लॉयड and with sufficient training so that everybody does not have to leave Goa and go as against employment. हो एक पॉलिसी ट्रस्ट जावन आसा. फाटली कितलीशीच वर्सां आमी पळयला त्या IDC आनी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटा भितर ना धड कॉर्डिनेशन आसता ना धड कन्सल्टेशन आसता. ही गजाल तरी आतां जातली. म्हाका बरें दिसलें चेअरमॅन जातकच इमिडिएटली ही कॉल्ड ऑन मी. म्हाका येवन बॅट दिली आमचे बाब रेजिनल्दान आनी ताका हांवें सांगलें बाबा अशें खूब डिफिकल्टी आसल्यो, आमी कितें करया. तेणें सांगलें आय एम फुली वीथ यू, गो अहेड, फॉर्म्युलेट द न्यू पॉलिसी आनी आमी जाता तितलें आमच्या गोंयकारांक आनी बाकीच्यांकूय सोंपेपण दिया. आय एम नॉट फॉर दीस ऑर दॅट. तेणें म्हाका क्लियर सांगलें, म्हाका बरें दिसलें. SEZाचो इशू सोंपलो काय ही जमीन आमचे कडेन आसा, वापरपाक मेळटा, कारण इतली व्हडली जमीन पयशे दिवपाची परिस्थिती आमगेली जाली. आतां कितें? आमचीच जमीन आमी तांकां दिली, परत घेवपाक 250 कोटी दिले, परत 150 कोटी म्हणजे कितले जाले 400 कोटी 500 कोटी सुमार आमी अशेंच उदकान घातले. हेंचेर कांय कारवाय जावना, कांय जावना, तेंचें नशीब म्हणून हांव समजता. तुमी म्हणटात तुमी आनी परत पास्टा भितर वचपाना ना. सद्या आमी पळयला खुबशे मिनिस्टरांक सामके पास्टाची इतली उमेद आसा. म्हाज्यान जाय जाल्यार ते भरपूर खणटात उमेदीन. ना उमेदीन म्हाका तसली नेगेटीव करपाची उमेद ना. आतां टॅक्सींच्या बाबतींत म्हाका दिसता तांणी तुमचेर टिका केल्या, तुमी मातशी ताणून धरला. हे खंय वचपाचें? कारण अजून मेरेन प्रश्न काय सॉल्व जाल्लो ना. सगळें टेबल टेनीस चालूच आसा. तुमी आज ह्या सेकंड टर्मा भितर, कारण इंडस्ट्रीज तुमचें नवीन खातें, ट्रान्सपोर्ट इज टू बी सामकें कंटिन्यू जाता फ्रॉम लास्ट टर्म टू दिस टर्म. ह्या टर्मा भितर तरी मोवीन बाबे जाग्यार पडटले. म्हाका थोडे अशें सांगता, फक्त एक 100 ते 10,000 लोक आनी ते 100,000 लोक आसपान ऑब्स्ट्रक्ट करता ते म्हणटा तुमी 15 लाख पॉप्युलेशन आहा आनी जे 30 लाख टुरिस्ट येता म्हणजे 45 लाख पीपल यू आर होल्डिंग टू रॅन्सम, ओन्ली 10,000 पीपल आनी तेंची सद्दां तुमी दादागिरी आयकता म्हणटा ते. हे प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करपा जाय. कशें सॉल्व जातलें? आज ना फाल्यां हें जातलेंच, कित्याक सेंटरानूय आमकां आदेश दिल्लो आसा. एंड दे आर मेकिंग इट मोर एंड मोर ओपन. डायरेक्टली एनीबडी कॅन फ्लाय हीज टॅक्सी हियर. आज तरी आमचे गोंयकार भाव आनी टॅक्सी भाव आवाज करता की भायर महाराष्ट्रानसून टॅक्सी येता, कर्नाटका आमकां चान्स मेळना, फाल्यां आनी चड जातले. म्हणून इट इज बेटर टू हॅव अ एग्रिगेटर. फाल्यां सपोज ओला येयले दर्या एज पर सेंट्रल पॉलिसी, टुमोरो वी आर फोर्स्ड बिकॉज सुनर ऑर लेटर इज गोइंग टू हॅपन. You mean to say they are going to get taxis imported from abroad or going to get it from Maharashtra or Karnataka सून हाडटले? आमचे गोंयकार भावच तांकां जॉइन जातले न्हू. आयतारा मदर्स डे जालो आनी सोमारा आवय पिलाची गाठभेट. गजाल मनीस जातीची न्ही, कुट्ट्या वाघाच्या संवसाराची. कर्नाटकान काळी अभयारण्यान भटकल्ल्या आवय आनी पिलाच्या गाठभेटीची एक्सक्लुझिव्ह व्हिज्युअल्स पळयात.
आशिल्ली मिड डे अपडेट परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.